देवी मसणदेवता ह्या देवीची आज प्रसिद्ध अशी मसणदेवता जात्रा आमच्या नारव्या गावात जाता आणि ह्या जात्रेच्या निमतान सगळे भाविक भक्त जे सबंद गोंयभर जी श्रद्धा दवरून आमच्या ह्या नारव्या गावात येतात त्या सगळ्या भाविकांक आयज मनपूर्वक अशो देवीच्यो आशीर्वाद लाभचे आणि तांकां सगळ्या जनतेक हांव मसणदेवतेचे जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता। तशेंच जे जे भाविक भक्त मोठ्या उत्साहान आणि विश्वासान ह्या स्थळान येता आणि ह्या स्थळाचे जे वैशिष्ट्य जे आसा जे देवीक आमी उलो केल्या नंतर पावता आपल्या नवसाक पावता अशा तरेची जी देवी मसणदेवतेची जात्रा आयज जाता आणि आमच्या नारव्या गांवांत जे दैवत जे उबे जाल्ले आसा हे दैवताचो जो आशीर्वाद संबंध गोंयभर जे आसा लोकांचेर जो आशीर्वाद आसा त्या बलबुत्याचेर आयज सगळी जनता एकवटून सगळी हांगासर येता। आजच्या ह्या दिसा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि देवी कडेन प्रार्थना करता आमच्या समस्त गोमंतकीयांक बरें आयुष्य आरोग्य दिवचे जे प्रत्येकाची जी मनोकामना आसा ती हांगा येयल्या नंतर पूर्ण जातली अशे आशीर्वाद देवीचे लाभचे ही शुभेच्छा दिता। ही जात्रा आता 1918 पासूनच्यान हे चालू आसा। अशें 18 हे रेजिस्ट्रेशन जाला आणि तशी ती जात्रा चालू आसा आणि खूप कमिटी येऊन गेली आसतली। त्या प्रमाणे आमी 2008 येयल्या नंतर हेजे सगळे हांगासरले चडशे स्वरूप बदलले। ह्या जाग्याची देवूळ म्हणून रुपांतर जालें कळ्ळें तुका आणि लोकांनी भयंकर सपोर्ट केलो हेका आणि आता ही लोकांमुळे जात्रा जाता। जात्रा कितें कमिटी करना, कमिटी फक्त अरेंजमेंट आणि सगळे लोक येवन ही जात्रा करता आणि वर्सान वर्स आमी पळयता न्ही कमिंग लोकांचे इनकमिंग वाडत आसा कळ्ळें न्ही। आमी रिसिटी काडटा तेजे वयल्यान आमकां कळटा कळ्ळें तुका कमीत कमी 5,000 3,500 4,000 लोक हेका अटेंड जातात। आणि ह्या मसणदेवी जात्रेचं महत्व कितें आसा? महत्व म्हणल्यार कितें खुबशे लोक येवन आपल्याक भुरग्यांक आमकां सांगणें करून वयतात तितूंतल्या खुबश्या जाणांक भुरगीं जातात ते मागीर दुसऱ्या वर्सा येवन सांगणें करतात आपल्याक भुरगें जालें म्हणून। एक्चुली आतां सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट तेंच जाला कळ्ळें न्ही। प्रत्येक लोकांक हांगासरली देवी बद्दल आशा निर्माण जाल्या की बाबा हांगा येतकीर आपल्यालें कितें तरी काम जातलें तशा प्रमाणे लोक येता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.